श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी मागशी अंबिके म्हणले का शनी प्रदोष कर तुका आपल्याला वारीची चाललं जाता म्हणून सांगितलं होत नव्हे. तशी ती शनी प्रदोष करता करताची सुमार वर्ष उरता तशी मरता. मुखार ती करंजमळ गावांतून एक ब्राह्मण वंशात जन्म घेता. तिला अंबापतीक अंबा भवानी म्हणून नाव धरताचे. तिने प्रायरांना पळानं तेच गावात आशिल्ले एक माधव म्हणच्या लग्न करतात. तो अगदी शिव बघतो. जगल घोबायला कायम सदा सर्वदा ईश्वरालय आराधनेतून उरतात. ते गेल्या जन्माचे एक संस्कार म्हणतात नव्हे. ती ह्या जन्मात बी शनी त्रयोदशी दिवस प्रदोष पूजा करता उरता. ती शनी प्रदोष 16 वर्ष पर्यंत करता. नंतर ती गुरुबेण जाता. 9 महिन्याना पडेल एक बरे दिवस ती बाळांजन ती एक चालला जाता. ते चिरड जाऊच्या ओम ओंकार उच्चार करता. त्यांचं अशी लकवटे म्हणून आश्चर्य येता. त्यांना जोईश कसं म्हणता हे अवतारी पुरुष होता. हे चिरडू अंबापाल मनातली पूर्ण करता म्हणून एक भविष्य सांगतात. चिरडू जाऊच्या ओंकार उच्चारले म्हणून खबर गांभर होता. लोकांकडून आश्चर्य नव्हे. चिरडू जली त्यांना रडता. कसले उच्चार तर करणार नव्हे. हे ओंकार हाने उच्चार केले चिरडार म्हणून ते चिरडापाच्या लोक काही ना गुंप घालून घेतात. चिरडा दाखवा ना म्हणून सांगते ना दाखव का पडता. चिरडा खंजरी दृष्टी येतली म्हणून त्यांनी छाना त्या चिरडाका काही काजळ लावून दवरच की अंगार लावच की मंत्रीशिले काळ दोर बांधून दवरच की करतात. त्यांनी दाखवा लोक ऐका जबरदस्तीनं त्या चिरडा उठलो पुढच येतात. तशीच 10 दिवस यापर्यंत 12 दिवस त्या चिरडाका नाव धरतात. त्यात का प्रकार नाव येईल कंचे म्हणून पळत आहे. शालिग्रामदेव म्हणून नाव येतात. त्या चिरडा शालिग्रामदेव बी म्हणून धरताची. नरहरी म्हणून बी धरताची आणि नरसिंह सरस्वती म्हणले अपच नाव म्हणून धरताची आणि पाळण्या घालताची. ते चिरड एक ना बाकीच्या नावावर उरण तशी की म्हणारे एक दिवस अंबाभावानी कसं म्हणता तिका दूध इथलं उरण चिरडा पिवचा म्हणून बामणाला सांगता. चिरडाक म्हणजे दूध पुरजे ना म्हणारे बेजारान सांगता. तिने सांगताच ना त्या चिरडाला उजी वाहतू अवसल हळद्याकान लागता. लगेच गेल ते हळद्याच्या ना एकदम दुधाचे सुरू येता. कुठलं का आश्चर्य कश बाबा विचित्र म्हणून आणि ती दूध केन्नाची कमी म्हणून जायना. ते चिरडा पिवच्या भरपूर दूध मिळता. असे ते चिरडाक ना विंगल टायपाचे का चिरडपणाचे का खेळ दाखवता उरता. गेल्या रे वर्ष झाले बी ते चिरडू कसले एक चिटवटी दाखवना. एक आपल्याला पळत ना एक उलज ना. आता संचडवाने उलतात नव्हे आम्हा बाप्पा आबा आजा ते चिरडू कसं नाही उले ना मूक से उरता. त्यांना आम बाप्पा का आमगे चिरडू मूक में पण भारी चिंतशी येता. परत बांबण ज्योतिषालय वचन सांगता चिरडू उरलंय ना कसं का म्हणून त्यांनी कसं म्हणताचे तुम्ही कुलदेवाला आराधन करून आयताराचे अश्वत्थाचे पानच नव्हे त्यात जरी शीत आणि घाल घेऊन त्या चिरडाक खावा यायची म्हणून सांगता. त्यांनी हो म्हणून ना आयतार त्या चिरडाक अन्नप्राशन करत आहे. जलेबीचे चिरडू खाली ओंकाराचा उच्चार मात करता. बाकी जेवलं ना ते चिरडू आम बाप्पा भारी बेजार सोरता जीवा. बाकी लोकांना चिरडू उलताची खेळताची धावताची हे चिरडू कसं नाही तसं ऍक्टिव्हिटी करणार. तशी 7 वर्ष त्यांना माधवानी अंबाभावानी कसं म्हणताचे आमगे चिरडाक मुंज कर कापडा मी म्हणे परत भटमा म्हणायचं विचारतो. भटमा कसं म्हणतात 8 वर्षांना पडे करा रे म्हणून सांग आंबा बारी बेजारान चोरतात. ते तो चल पळत आहेत पण तो आव एक सन्नावे नापेता आणि एक रळ नाका म्हणून तिकडे डोळे पुसता. घरांत तो चिनू एक लोखंडाचे सळीवर तंगेते. ती हाण घेऊन तो आवसूल हाता आणता. त्या चिरडार हात लागच्या का ते एकदम अंगरात जलते लोखंडा सळी. त्यांना ती काव आश्चर्य येतात. कश बाबा ती आपल्या गाव आपण सांगता. त्यांनी कसं करता जी पुढा म्हणून चालल्या भितर वर घेऊन अनेक लोखंडाचे एक फोड एक पट्टी शिवरता ती त्या हातात ती बी बंगरात जाता. त्यांना आम बाप्पा काही विचित्र जाता. त्यांनी चिरडा टेप मारून घेऊन म्हणतात खरे तो अवतारी पुरुष रे तू गेला जन्म अगदी पाव अंजलीचे ते लोक तुका मूक म्हणून आपताचे तू 1-2 उत्तर पण उरलं ना आमक खुश कर अशी उर नका खाली ओंकार उच्चार करताची म्हणता अपमार घेऊन डोळ्या उद्या काढताचे. त्यांनी ते चिरडू सांगता आपल्या मुंज करायचे म्हणजे जानव्याचे हा बाप कोणता करायचे. त्यांना आम बाप कसं करताचे आता गेल मुंज करचे मी मग अगदी गडदे रे मुंजे तयार करतात. ते बाप आहे तसे दुड्ड खर्च पण गावचे लोक कसं म्हणतात कसं म्हणू ते तोंड यांना असेल चालल्या का मुंज करता असा आणि इतकं खर्च करता असा. ते गायत्री मंत्र पण ना ते चिरडा ना कशी विचार करताल ते लोकांना संभाषण देता उरता.
म्हणजे पहिले जेस देवा काम अगदी विजृंभणेने गाव जेवण घालतं अर्धे असं मुंजी बाप त्याच्या लेखान घालून तांणी बी नाव नेऊन पुण्य वाचन करून नांदी स्थापन देता केस कापायचे त्याचे कडे एकदम विधीपूर्वक जाऊन ताका जानवी घालतात बाप आहे त्याला कानात गायत्री मंत्र सांगता त्या चरड मनातून त्याचे पुनरुच्चार करता चरडान मात्र लोक मंगळाष्ट घालताचे ताका आरती दाखयताचे तशी आवई चरडाक पहिलेच भिक्षा घालच्या म्हणता तेन ते चाललो ती भिक्षा ऋग्वेदाचे मंत्र सांगून घेता दुसरे एक पटे भिक्षा यजुर्वेद मंत्र सांगून घेता ते पळोवच्या लोकांक कुठे आश्चर्य येता अरे चल आम्ही लेखील तशना अगदी देवची म्हणून तांणी उलंग येता तिसरेचे भिक्षा बी तशी तो चलो सामवेदाचे मंत्र अगदी रागबद्ध जाऊन सांगून घेता आणि अथर्वर्ण वेदाचे रुचे ते बी सांगता बाप एक भारी खुश जाऊन मागशी चोट्टू तक येवजेता हो खरेची अवतारी पुरुष म्हणून ताका पाय पडता तर नरसिंह सर हांव म्हाका सांगता अम्मा तू म्हाका भिक्षा दिली आणि भिक्षा घे म्हणून सांगले न्हय तू सांगितल्या वरी हांव आतां तीर्थयात्रे वता म्हाका तू परवानगी दी म्हणून सांगता ते आयकुचे आव एकदम काय ना बेजारान काय ना चक्कर येऊन पडता ते आव एक उदाहरणी मान तो चल्लोची तिका जाग्यो तश करता आणि अम्मा तू बेजार कर नाका तुका मुखारे 4 लोक चल्ले येताचे आणि त्यांनी तुगेले सेवा अगदी एकनिष्ठेन करताचे हांव तर यात्रे वच्चू का तीर्थयात्रेक म्हण आपल्याला हात ते अवसल मात्यार्थांनी दवरताचे त्यांनी हात दवरचे का तिका मागशी जन्माचे टूड घासता हे नरसिंह सरस्वतीची श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी कोण तिगे कळता आणि ती साष्टांग नमस्कार करता ते नरसिंह सरस्वती म्हणताची आम्हा तू शेवट करचे ना हांव संन्यासी म्हाका संसारान तुला ना विंगडा उरका हांवे म्हणून सांगता हांव एक तेवट पडना न्हय ती भारी बेजार येता ती म्हणटा तू तश कर नाका चडा आता वर्णाश्रम धर्मांत नावे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ नंतर संन्यासाश्रम तुम्ही तशी कर म्हणून ते आपल्याला पुत्ता सांगता तेन्ना त्यांनी म्हणताची अम्मा हे ध्येय आमगेले अनित्य हे कायम अशी उरना आमगेले शरीर आनीक हे ऐश्वर्य घर दार भुई हे बी काही स्थिर नाही मृत्यू हे आमगेले केन्ना फाटीला गेले उरता ते केन्नी आम घेता आम घेऊन येता म्हणे कोणाक गोतूर ना केन्नाचे धर्मसंग्रह करचे देवाल काम करचे उपास करचे देवाला व्रत नियम करचे हे केन्ना मुखार घालचे ना कोण करीत कोण चिरंजीव आसा पळय त्यांनी करीत तांकां वेळेच काहीचे बंधन उरना आनी तांकां तरी मरण म्हणून बी उरना न्हय त्यांनी केन्ना कसं नाही करीत जाल्यार आमकां तशें न्ही आमी एकटुलो खांक कशी आमगेले जीवन अनित्य केन्ना कोणाक कसं येता हे कोणीच सांगचे शकनाचे ताका मनशान आमगे देह घट्टी उरका जाल्यारच पुण्य संपादन करका आमगे दिवसेंदिवस आमगेलें आयुश्य कमी जाता वता ताका मनशान ताण घट्टी आसतनाची पुण्य संग्रह करून का सूर्या ऋतू 1 मिनिटाक 22,000 दुरता तशीच आत गेल्ली क्षण केन्नाची परत येना कशी थोड्या उदकांत माछली वांच्या शकना तशीच अल्पायुषी मनुष्य बी हे भवसागरांत मस्त वर्स उरना आमगेले हे देहांत आमगेले जीव उरपूसून आमी धर्मान उरका कशी पावस पडटना झाडाचेर पडले पावस म्हळ्यार पावसा उदक थंय उरतुवे ना ते सगळा पडटा तशीच हे जगांतले टू जीवी लोकांक मरण हे अगदी निश्चय हे ध्येय आमगेले नश्वर हाजेचेर आमी जर भरोसो दवरचो म्हळ्यार कशी पिकील पानां झाडांतल्यान केन्ना पडता हे कोणाक कळतुवे ना तशीच केन्ना आमगेले शरीर आमगेले जीव हातूंतल्यान वता हे कोणाक कळना न्हंय समुद्राक गेल्ले न्हंयच्यो केन्ना परत येवचे म्हणसवे तशीच आमगेले गेल्ली क्षण केन्ना येना हे टू गोतूर न्हूच कोण धर्म कार्य पुण्य कार्य तीर्थयात्रा करचे देवधर्म करचे करनाच की तेंगेले ते दिवस व्यर्थ तेंगेलो तेंगेले ते दिवसा बद्दल या माबी कसले करून उरना भायल चल्लो ऐश्वर्य आयुष्य घर दार हे ಒಟ್ಟುची शाश्वत नाही कशी मगरमच्छ मनशा धरल्या सोना की कशी मोसळे मनशा धरल्यार परत सोना की तशीच हे मृत्यू म्हणले अंतरपणापणी आमकां धरता ताका जी बुद्धवंत लोकांना तारुण्य आशिल्ले तेन्नाची पुण्य संचय करका आयचे काम फाल्यां म्हण केन्ना दवरचें ना आयचे काम आयचे आजी करका फाल्यां कोण पळोवन येयले सची मनशाल जीवन म्हळ्यार कशी उदकाची गुळ लायली उरतकी तशीच म्हूण मस्त नमुन्यान ताणें तिका उपमा दिवन 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 तिका
समाधान करतात थैल अशी लोकां वाटूची आश्चर्य की आश्चर्य आतापर्यंत एक अक्षर उरले नाशिल्ले चेडू हाका म्हूण जेवच्याकची ब्रह्मज्ञानाचे उपदेश करता असा कसं आश्चर्य बाबा म्हण लोक एक म्हण आश्चर्यान ताका पळयतच आनी आयकतच ताका उतरां रपतात ते हांव एक चरणां सांग हे वट्टाक भारी खुश जाता जलेबी ताका सोडून का नाही म्हणून दुःख बी जेते हांव सुख जलेबी ती कसं म्हणता पुताका तू म्हाका चेडून घेत म्हूण सांगलें आनी 4 लोक चल्ले म्हणटा म्हाका एक चल्ले पूण ह्या पासून तूं उर रे चेडा हांगा वच नाका सोडून आनी तूं अशें कशें उरचें म्हूण ती आनी परत गेले आंत वयर आयल्यावर कोणी उलयत ती तेन्ना तांकां बी आवसो बदलो वायट दिसता तेन्ना आवसी म्हणटा अडना हांव आनी 1 वर्स हांगा उरता नंतर हांव वता म्हूण सांगता हांव म्हणटी ती तशी गुरबीण ती कवळी जेवळी 2 चले जाताची तेन्ना ते जेवका गेले तेन्ना थंय आशिल्ले तेन्ना त्यांनी तांगेले शिष्य वृत्ती घेवचे मारलो घेताचे तांकां 2 लोकांक तांणी वेदाभ्यास शिकयताचे 7 वर्सांचो हो चल्लो 4 वेद सांज पळोवन तांची पंडित लोकांक भारी आश्चर्य येता शिक्षा बी मस्त चेडो येत आशिल्ले अशें तांणी 1 वर्स थंय उरताचे ते संसान चेडवांक 3 म्हयने भरच्याक नरसिंह सरस्वती स्वामी आपल्याला आवसले की वच्चाक तूं म्हाका सडका म्हूण सांगताचे तेन्ना स्वामी जलेबी आम बाप मस्त बेजार करताचे तेन्ना स्वामी म्हणटाचे आम्मा तू बेजार कर नाका तू आनीक 2 लोक चले जेवताचे तू गेल जन्मांत तू शनी प्रदोष केले देखून तुका कायम तुमगे घरांत तुम कसल्याकच दरिद्र येना सदा सर्वदा तुमगे घर ऐश्वर्याना संपदाना भरील उरता आनी तुमकां पुनर्जन्म बी ना लास्टाक तुमकां मोक्षच मेळटा म्हाका वच्चाक तुमी परमिशन दिव का तुमी केन्ना मागीर उडगास करताचे बा तेन्ना हांव येवन तुमकां दर्शन दिता म्हाका आतां बद्रीक आश्रमाक वचका जाल्यार आनी 30 वर्सां नंतर हांव परत हांगा येवन तुमकां दर्शन दिता म्हूण सांगता तेन्ना आम बापा हांव म्हणटाचे बाप गांवचे लोक वटूचे हो सामान्य मनुष्य न्हय अवतारी पुरुशूच हो म्हणून तांकां कोटलो पांय पडताय तांणी गांव सोड वचका जाल्यार रस्तभर लोक तांकां राखून बसून तांकां पांय पडून घेवन तांगेले आशिर्वाद घेवन राबताचे आम बाप तांकां 6:30 सुमार दूर पसून वताचे बाप गांव संपून सुमार दूर वचना पडटा आम बापाक तांगेले गेल्ले जन्माचे श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप दाखयताचे ते पळोवन आम बापांक भारी खुश जावन अगदी नम्रतेन विनम्र जावन तांणी तांकां पांय पडताचे तांकां दिसता आमगे जन्म सार्थक जालो म्हूण तशी आम बापा सोडून तांणी बद्रीक आश्रमाक वताचे थंयच्यान काशी वताचे थंय विश्वेश्वरा दर्शन घेवन ते अष्टांग योग करतात तपस करता उरतात तांणी करता अनुष्ठान पळोवन थंय शेवटी तपस्वी लोकांक भारी आश्चर्य येता आनी तांकां स्तुती करता तांगेली ते टोळीन ते मानतार आशिल्ले संन्यासी कृष्ण सरस्वती म्हणून उरतात तांकां हे गुरू महिमे कळटा तांणी बाकी लोकांक म्हणटाची हे स्वामी वयान सांज जाल्यार बी अवतारी पुरुशांनी हे जगदवंद्य श्रेष्ठ तपस्व्यांनी हांकां म्हटलो पांय पडका म्हणे ते 2 लोक संन्यासी हांगे घेवन तांणी तांकां तांगे स्तुती करता पांय पडताचे कडे काशी क्षेत्राचे वट्टूस विद्वांस लोक तपस्वी लोक ते स्वाम्याला घेवन तुमी हे जगाचे हिता खातीर संन्यास घेवका आमगेले गे पूज पुनस्कार घेवका आनी आमकां बी संन्यास दिवका हे कलियुगांत तूं संन्यासी लोकां पयले वट्ट लोक निंद करताची तुमी तो निंद वचे तशी संन्यास धर्माक एक पूज्य स्थान येवं तशें करता म्हणून सांगता हे कलियुगांत तूं अग्नी म्हळ्यार घरांत एक यज्ञ याग करचे हे वटू कसं नाही ना संन्यासी धर्म हे पयलेय धर्म वेद संबंध जावन आसना न्हय वर्तमानांत तूं हे कमी जाल्यार बी शंकराचार्य अवतार घेवन ताणें परत संन्यास धर्म स्थापन केले जाल्यार कलीचे प्राबल्य चड येता येताची लोक ते सोडून घेवन ताची निंद करता आसाची ताका तुमी परत आनी ताचे पुनर्स्थापन करता म्हूण मागूंक येताचे ते नरसिंह सरस्वती अडना म्हूण सांगीन ते कृष्ण सरस्वती म्हणल्यार आपल्याला गुरुस्थानांत दवरून संन्यास घेताचे आतां अशें दिसता म्हाका तसं न्हय नरसिंह सरस्वती हे स्वामी म्हणटात न्हय आमी आनी कशी परत आनी तांकां गुरू म्हूण घेतले म्हूण ते तशें ना कसं की म्हळ्यार दशावतारांत एक जल रामावतारांत रामाक कशी वशिष्ठ गुरू आशिल्ले की कृष्णावतारांत कृष्णाक सांदीपनी गुरू जाल्ले देव मनशाल रूप घेवन आयले नंतर मनशा नमनो तांणी आचरण करपाक जाता तशें तांणी कृष्ण सरस्वती हांकां आपल्याला गुरू म्हणून घेतात आनी नरसिंह सरस्वती स्वामी काशी क्षेत्रांत समस्त वेदाचे प्रवचन करता आशिल्ले आनी थंय 2 लोक संन्यास तांगेले शिष्य येतात ते 2 लोक शिष्यांक घेवन आनी उत्तर दिक्कांत बद्रीक आश्रमाले घेवरा उरचे मस्त तीर्थ पळोवचे वतात ते 2 तीर्थक्षेत्र पळयले नंतर गंगासागराचे संगमाक येतात थंय तांणी फिरता आसतना माधव म्हणले एक ब्राह्मण
गुरुदर्शना म्हणून येता स्वामी ताका आपणाला मुख्य शिष्य म्हणून तागेले ताका आपल्या वेदावर घेताची आणि ताका माधव सरस्वती म्हणून नाव दिताचे.